प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 57 ते 66 पर्यंत आनी वर्स 80. आनी आयज आमी परब कोत्ता सान जुआंवची. आनी भाव भयणीनो तुमी जाणून की सान जुआंव जावन आहलो जेजूचो बापूल भाव आनी ताजो जल्म जाल्लो 6 म्हयने जेजूचो जल्म जावच्या पयलीं. आनी आमी जेन्ना आयच्या शिवर्तमानान वाचता आमी पळयता की जुआंव बातिस्ताची आवय एलिझाबेथ आनी ताजो पाय झेकराया ती एकदम म्हातारी आसली आनी तांकां आजुनूय भुरगें जावंक नासलें. पूण देवान तांकां मिलाक केली. आंज बोडव्याक गाब्रियलाक धाडलो झेकराया कडेन देव मंदिरान आनी ताका सांगलें की तुका एक पूत जातलो, ताचें नांव जुआंव म्हणून नांव दी तूं. आनी तो जेजूच्या फुडें बेतलो आनी तो सगली परगोट कोत्तलो आख्या इस्रायला परजेक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आमी सजमता की फकत देवान मिलाक केली फकत झेकरायाक आनी एलिझाबेथ. कित्याक खूब लोक ह्या दिसांनी एका भुरग्या पासत मागणें कोत्तात. काजारी जिवीत जालें तांचें 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां आनी आजुनूय तीं देवा कडेन मागतात एका भुरग्या पासत. पूण जावं भाव भयणीनो आमचो देव कोणाक बरो आनी दुसऱ्यांक वायट अहो न्ही, तो सगल्यांकूच बरो. पूण फकत आमकां जाय भावार्थ. आनी जेन्ना आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर तेज्या उतराचेर तेन्नाच की आमकां सगलें देवाचें बरें जाता. देव आमकां पळयना की आमी म्हातारी जालीं देखून आतां आमकां भुरगें जावचें ना. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जशें देवान एलिझाबेथ आनी झेकरायाक केलें आनी जुआंव बातिस्ताचो जल्म जालो जेन्ना ती म्हातारी आसली, तशेंच आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता तेन्ना की आमकां बी भुरगीं आमकां फावो जाता की देवाची कृपा आमचे कडेन, देवाचो मोग आमचे कडेन. पूण आमकां फकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय. आनी भाव भयणीनो जुआंव बातिस्ताचें फेस्त जें आमी आयज कोत्ता आमी सदां म्हणटा आमच्या गोंयांत की आमकां बांयंत उडकी मारूंक जाय, आमकां न्हांक जाय आनी ह्यो वस्तू ज्यो आमी आयज कोत्ता खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय त्यो. कित्याक जुआंव बातिस्त ताचें इंग्लिशीन म्हणटा जॉन द बॅप्टिस्ट, ताणें बातिज म्हूण केला म्हणून आमी बातिज घेता आमी बांयन उडकी मारून. पूण खरेंच म्हणचें जुआंव बातिस्त देवाच्या कामान बुडलोलो. तो इतलो मोगाळ आसलो, इतलो देवाच्या मोगान आसलो की तो देवाचें काम करतालो. आनी तो व्हडलो जातकूच ताणें सगल्या इस्रायला परजेक ताणें देवाचें उतर परगट केलें आनी सगल्या लोकांक तयार केलो तांकां जेजूक महिमा आनी जेजूक वेलकम करपाक, आमंत्रण दिवपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या दिसांनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता देव आमकां जुआंव बातिस्ता भाशेन आमकांय ताणें वेंचून काडल्यात. कित्याक जेन्ना आमी आमचो बातीज घेतला, जेन्ना आमी जेजूची भाव भयणां जाल्यां, जेन्ना आमी देवाच्या फामिलीची मनशां जाल्यां तेन्ना देवान आमकां वेंचून काडल्या आनी आमकांय काम दिलां आपल्या राज्यान काम करपाक. आनी जेन्ना आयज आमी जुआंव बातिस्ताचें फेस्त मानता आमी खरें एके भाशेन देवाक विचारूंक जाय, सायबा तुवें म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक रोचलाय, कितें करूंक जाय तुका. कित्याक आमची सगळी मागणी आमी कोत्ता देवा हें कर म्हाका, तें कर म्हाका, हें दी म्हाका, तें दी म्हाका. तें बरें, त्यो आमकां सगळें बरें दिवंक सोदता. पूण आमी केन्नाच देवा कडेन वेता आनी आमी मागणेनी विचारता सायबा कितें करूंक सोदताय म्हाका तूं, हांव कितें करूंक पावता तुजे पासत, कितें करूंक तूं म्हाका सजमणी दी. आनी जेन्ना आमचें मागणें अशें जाता भाव भयणीनो तेन्ना जुआंव बातिस्ता भाशेन
जेजू भाशेन सगळे सांत जे आमच्या इगोज मातीन हाडले ते सगळ्या सांतांनी देवाचें उतर केलें. देवाक विचारून हांव कितें करूं. सांत पावलो जेजूक म्हणटालो, सायबा कितें हांव करूं तुका. तशेंच आमचें मागणें जावन जाय न्ही आयज. सायबा ह्या फेस्ता दिसा जेन्ना आमी जॉन बातिस्ताचें फेस्त कोत्ता मानता, ही फेस्त परगट कोत्ता, तेन्ना ह्या दिसा आमी आमचें मागणें जावन न्ही देवाक, सायबा कितें करूं हांव तुजे पासत. कितें कोणा कडेन वचों, कोणाक बरी खबर दिवं. आनी हें मागणें जावन न्ही आमचें आयज एक खिरीत भाशेन ह्या फेस्ता दिसा तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.